Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. नाही आम्ही विशेष करून आम्ही हांगा बड्ड्यांक आयिल्ले आसा की निवडणुकेच्या काळाक आमी सबंद कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर म्हणजे जाका आजही सारकें घर ना अशा प्रकारची परिस्थिती आमी पळयल्यो आनी ते पळयतकच जे अनेक जाणांनी पळयली तातूंत मध्ये बड्डे गांवांक जे आसा न्ही जी कमलाकर गांवकर हाचें घर म्हणजे घराक वण्टी सुद्दां नाशिल्ल्यो घराक सादारणशे एक बाकीचे प्लास्टिकान जे धापले आशिल्ले अशा तरेचें चित्र आमी पळयलें की आजच्या काळांत अशा प्रकारचें चित्र पळोवप जें आसा न्ही की आज आमदार म्हणून एज ए सरकार म्हणून जी आसा न्ही ती अत्यंत दुर्दैवी घटना आसा त्यामुळे आमी सगळ्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी निर्णय घेतलो हें घर किंवा अशा प्रकारची घरां जी ह्या मतदारसंघात आसतलीं ती आमी CSR फंड कार्यकर्त्याच्या माध्यमांतल्यान अन्य ज्याचे सोर्स आसा न्ही ते ओपन करून ती घरां प्रत्यक्ष आमी बांदपाचो एक निर्णय आमी त्या वेळार घेतलो आनी हालींच आमी सादारणशे 15-20 दिसां पयलीं माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत तांच्या हस्तेक ह्या कमलाकर गांवकाराच्या घराचें आमी फावंडेशन स्टोन बसयल्लो की आज प्रत्यक्षांत ताचें फिजिकली काम आयच्यान सुरू जाता एक कार्यकर्त्यांक श्रमदान करतले आज श्रमदान करतले म्हळ्यार कार्यकर्त्या श्रमदानांतच कार्यकर्तो स्वताक आपले पयशेय दितलो श्रमूय करतलो आनी कार्यकर्त्यांची इमेज जी आसा न्ही की आमची भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो जो आसा न्ही केवळ इलेक्शना वेळाचेर येता अशांतला तो समाजांतल्या एक अत्यंत दुख्खी घटका पर्यंत समाजाचे त्या मनशाचें दुख्ख पुसोवपाच्या दृश्टीकोनाचे प्रयत्न करपी कार्यकर्ते आसा अशा तरेची आमची इमेज पयली सावन आसाच पूण ती प्रत्यक्षान आजच्या अनेक राजकीय घडामोडींतल्यान की मेन जो गाभो आसा तो अनेक लोकांनी अनेक पक्षांनी जो आसा न्ही तो ध्रुवीकरण केल्लें आसा त्यामुळे समाजामध्ये एक जे सामाजीक कार्यकर्त्यांची इमेज आसा खंय तरी एक मलीन जाल्ली आसा ती म्हाका दिसता की ती 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 मलीन जायनासतना आमी आमच्या कार्यकर्त्यांची कार्यकर्तो कशा तरेचो आसूं येता अशा तरेचें उत्तम उदाहरण घालून घेवपाचें आज प्रत्यक्षान फिजिकली आमी काम करता जनरली कांय राजकारणा बद्दल लोकांना असो समज आसता की फक्त निवडणुकी टायमार आश्वासन दिवप जाता आनी मागीर विचारता हें तुमी काम करता तें सारकी ऑपोजीट ते समजी ऑपोजीट दिसना तुमकां म्हाका दिसता हांवें ज्या दिसाक हांव निवडून आयला किंवा ताजे पयलीं सुद्दां म्हणजे हांव सामाजीक कार्यकर्तो हांव राजकारणे नंतर सामाजीक कार्यकर्तो आनी त्या सुद्दां ह्या निवडणुकेच्या कालखंडाक सुद्दां आसा न्ही प्रत्येक घराचो आमी सर्वे केल्लो आसा म्हणजे प्रत्येक मनीस आरोग्याच्या बाबतींत आसा एम्प्लॉयमेंटाच्या बाबतींत आसा की जो दुख्खी मनीस आसा ताका एक तर सरकारी योजनांचो तांकां योग्य तरेन फायदो मेळोवन दिवपाचो ताचें सर्वेक्षण आमी केल्लें आसा त्या सर्वेक्षणांतून आमी सगळे कार्यकर्ते काम करता आनी ज्या मनशाक खंयचीच योजना मेळपाक शकना आतां कमलाकराच्या बाबतींत गेले जाल्यार ताका अटल आसा योजना सुद्दां मेळपाक शकना ताच्या टॅक्निकल गजाली आसा त्यामुळे किंवा जमनीची आनीक अडचणी आसा की त्यामुळे हें घर जें आसा न्ही की आमकां खंयच्याच योजनेक बसपाक शकना ते आमी कार्यकर्त्यांक मानपाक जाय कार्यकर्ते कंट्रिब्युशन करून मेळपाक जाय की अशा हितूंतल्यान आमी प्रत्यक्ष कामां सुरू केल्लें आसा लास्ट तुमची टॅन्युअरांत तुमी अनुसूचित जमाती खातीर 29 योजना केल्ल्यो न्ही त्यो कशी चाली वयता आनी तितूंतल्यान आतां नवीन कितें हें आसा म्हाका त्यो योजना आसा न्ही हांवें जितल्यो सुटसुटी योजना आसा जवळ 25 योजना केल्यो आसा आनी 25 योजना आज सुटसुटीत वेवस्थेन चलता आनी कांय कडेन जे आसा टॅक्निकल अडचणी आसा म्हणजे असं वाटल आसा समजा ह्या कमलाकर गांवकाराक ती दिवपाक मेळना म्हणजे ह्यो एक तर जमनी विशय आसा जमीन जर स्वताक जर नांवारच नासत जाल्यार एक तर कॉमन प्रॉपर्टी आसता त्या सगळ्या विशयां मध्ये कांय जाणांक तश्यो ताजे बेनिफीट दिवपाक मेळना मागीर तातूंतल्यान भायर काडटलो जर जायत न्ही अशा तरेच्या गोश्टींतल्यान आमी भायर काडपाचो प्रयत्न आमकां आसा आनी ज्यो योजना आसा आतां ह्या फुडल्या काळांत तरी आसा न्ही ज्यो ट्रायबला खातीर योजना आसा त्यो 100% इम्प्लिमेंट करपाचे दृश्टीन आमी प्रयत्न आसता